श्रेया धारगळकार फाटले कांय दीस गोंयांत गाजपी नांव। आपले कर्तुबांनी गोंयांत वादग्रस्त आशिल्ले श्रेयान कांय दीस फाटीं आपल्या फेसबूक लायव्हात शांतादुर्गा कुंकळकारीन आनी लयराई धोणाचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्लीं। उपरांत जागृत कुंकळकारांनी श्रेयाक पुलिसांक अटक करपाक लायिल्ली। थंय तिका सशर्त जामीन मेळ्ळे उपरांत दिवचले लोकांनी बोवाळ घालो आनी श्रेयाक परतून अटक जाली। सद्याक श्रेया 4 जून मेरेन न्यायालयीन बंदखणीन आसा। मजगतीं बिरेस्तारा जामिना खातीर गेल्ल्या श्रेयाक कोर्टान जामीन न्हयकारिल्लो। शुक्रारा न्यायालयीन बंदखणीन आशिल्ल्या श्रेयाक म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलांत हाडिल्ले कडेन मिडियाक पळोवन तांणी धुडगूस घातली। स्वताक अस्थमा अटॅक आयला म्हूण सांगपी श्रेया अर्ध डझन बायलां पुलिसांक आटपान आशिल्ली। तुमच्या गॅरंटीचर वरा 1 मिनिट तुमच्या गॅरंटीचर वरा कितें आनी आय एम सेइंग हांवें जर कितें चूक केला न्हू लयराई देवाची होमगार्डार हांव 20 मिनटां उबें रावता। श्रेया तुका अरेस्ट केला तेचेर आनी कितें म्हणूंक सोदता? मागीर आतां कित्याक हाडला तुका? आतां कित्याक हाडला तुका? सकाळी रातभरी कोण आसना ड्युटीचेर कोण ड्युटी करायला आजिलोंतल्यान भायर येतना श्रेयाची नौटंकी चालू। पुलीस स्टेशनात खंय जिवाक धोको आसा। जेवणात कितें घालतात म्हूण श्रेयाची वाचाळगिरी। माझ्या जिवाक पुलीस स्टेशनात घात आसा जेवणात कितें घालून दितात म्हाका। मजगती गोंयांतली शांतिकाय इबाडपी आनी प्रसिद्धी खातीर खंयच्याय थराक वचपी श्रेया सारकिल्ल्या बायलेक तडीपार करपाची मागणी चालूच आसा। श्रेया धारगळकार सारकिल्ल्या बायलेचो सगळे कडेन निशेध जावपाक जाय। कळ्ळें ताका खंय हांगा जोगणें हें दिवपाक जाय। हे श्रेया धारगळकर आमच्या देवांचेर आमच्या धोणांचेर कमेंट करून हे खंय तरी आमच्या गोंयांत जी पीस आसा पळय ती डिस्टर्ब करता आनी क्लियरली फक्त पब्लिसिटी खातीर गोंयभर हे असले इश्यू घेता ते आनी गोंयांत जो गोंय जे थंड आसा आनी पिसफुली जगता पळय ते डिस्टर्ब करता। तर असले हेका सगळे कडेन कंप्लेनी जाल्या। म्हापशानूय आमच्या एक कंप्लेन लॉज जाता तेच्या बाबतींत आनी अकॉर्डिंगली सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी ते कलेक्टराक प्रोड्यूस करून हेका तडीपार करपा खातीर ही एक्शन जावपाक जाय आनी हे तडीपार हे जावपाक जाय। कळ्ळें? असले हे कॅरेक्टर जे आसा पळय ते गोंया खातीर घातक आसा। हे जी आमची पीस आनी हार्मोनी आसा पळय ते डिस्टर्ब करतले जाल्यार तेंचो सगळ्या तरांचो निशेध जावपाक जाय आनी तडीपार हें जावपाक जाय।